एक म्हणजे पहिले हाय पॉवर कमिटी जी आसा ही ऑलवेज दर इज ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रिफरेबल आमी जाका म्हणटा किंवा रेड इंडस्ट्रीज ही चलचीच ना गोंयान आनी आतां पर्यंत ज्यो रेड इंडस्ट्रीज आहा त्यो गोंयान चलपाना. दुसरो दोन फॅक्टर्स आसा. एक जे म्हटलें की IT सेक्टरांतले भुरगे गोंयांतल्यान शिकून कितलेशेच भायर वता आमी तेंचो विचार करप अत्यंत गरजेचो आसा. दुसरो विचार आमी पळयता की जो मॅनपावर म्हणजे आमी आफ्टर द 10th ITI हेजी मॅनपावर जी आसा ही चड प्रमाणांत आसा. अशा पद्दतीच्यो ज्यो मॅक्झिमम मॅनपावर म्हणजे आमी फार्मास्युटिकल्स आसात, पॅकिंग इंडस्ट्रीज आसात, फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज आसात, अशा पद्दतीच्यो ग्रीन इंडस्ट्रीज येवप हेजी अत्यंत गरज आसा. आनी त्याच बरोबर IT सेक्टर प्राधान्य दितले डेफिनेटली हे पॉसिबल. दिस मॉडेल इज फायन. फक्त ग्रीन इंडस्ट्रीज गोंयांत येतल्यो ग्रीन इंडस्ट्रीज फार्मा इज ऑलरेडी कम इन. तुका फूड प्रोसेसिंग जावं मागीर तुझे ITES म्हणजे ऑल रिलेटेड टू BPOs दोज टायप ऑफ सर्विसीस दे आर कमिंग एंड इट्स गुड. बायोटेक जावं पूण हे सगळे घेता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज ही मे से दॅट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट अ सोल्युशन. आज आमकां जवळ जवळ 33 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो अडकला. इट्स लॉक्ड बिकॉज ऑफ SEZ इश्यू. गव्हर्मेंट इज क्लियर दॅट दे आर नॉट गोइंग टू गिव फॉर SEZ. सुप्रीम कोर्टान आसा म्हणून गव्हर्मेंट रावल्या. आय थिंक वी हॅव टू एक्टिवेट दीस एरियाज म्हणजे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जाता अंडरस्टँडिंग ताका कशें एक वाट काडूंक मेळटा मध्यस्थी एक ऑर्डिनन्स पास करूंक मेळटा सर्टन थिंग्स वोटिंगाक घालूंक मेळटा असेंब्लीन. लॉट ऑफ थिंग्स आर देर विथ लिगल ओपिनियन्स. पूण हे समज घेतले यू आर गेटिंग दॅट लँड ऑफर इट टू दीस पीपल. लँड जाल्यार तुका इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आसा. आज देर इज अ इश्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो विच इज नॉट अवेलेबल. वी नो वॉट इज हॅपनिंग इन इंडस्ट्रीज. शटडाउन्स जातात. ताजे पेक्षा तुम्ही आज कोल ब्लॉकाचो इश्यू ITC इज अ नोडल एजन्सी फॉर द कोल ब्लॉक. कोल ब्लॉका म्हणून आनी खूब आसा वानगड्यो. बट दीस गव्हर्मेंट कमिंग इन वी एक्सपेक्ट दॅट दे वील गिव अ प्रॉपर क्लॅरिटी. आजूय पावर जेन्ना डिमांड आशिल्लो आय टेकन अप द सेम सब्जेक्ट एंड कंज्युमराक तुमी जो चार्ज करतले वेदर थ्रू कोल ब्लॉक और वॉट एवर लेट अस आयडेंटिफाय दीस एरियाज बिकॉज यू हॅव टू गिव दीस सर्विसीस टू द इन्व्हेस्टर्स कमिंग इन. सो इन्व्हेस्टर पॉलिसी क्लीन आसपा जाय. सो टास्क फोर्स जी सदांच म्हणटात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आणि तुमची एज्युकेशन पॉलिसी हँड इन हँड वचपाक जाय. कारण तुम्ही फाल्यां एक प्रकारची इंडस्ट्री हाडटात ताजो मॅनपावर तांकां इम्पोर्ट करचो पडपाक येना तो आमच्या हांगा तयार जावपाक. एब्सोल्युटली. त्या दृश्टींतल्यान आमी कितें केलां की आमी म्हणटात की आमचे कडेन हो मॅनपावर आहा सो असल्योच इंडस्ट्री हाडया काय आमी अशें चिंततात की अमकी इंडस्ट्री हाडया आनी ताजे खातीर मॅनपावर तयार करया. आमची पयली इंडस्ट्रीजान पयलो एक तयार घेवपाक जाय दॅट पर्टिक्युलर शूड बी वन पोर्टफोलियो वेदर इट इज EDC IDC whether they are all this particularly type of education ITIs craftsman training सगळे should be under one particular umbrella. आज त्यांनी टास्क फोर्स तयार केला. they have taken good people who are related to this industry to develop it. we look at it positively. पण तांकां टायम बाउंड मॅनरान दे शूड बी एबल टू कम बॅक विथ अ प्रॉपर व्हाईट पेपर टू सी दॅट दिस टायप ऑफ थिंग्स आर देर. नाल्यार जो मनीस EDCन वता IDCन वता ताका थंयच्यान एक पोल्युशन कंट्रोलांतल्यान आनी एक नोटीस येता. देर इज नो सिंगल विंडो सिस्टम. सो इन्व्हेस्टर शुड हॅपन. हीच एज्युकेशन आनी इंडस्ट्री खंय तरी हातात हात घालून वचपाच्या दृश्टींतल्यान कितें चल्लां काय आमी अशें म्हणटात की आमचे कडेन ITI चड भुरगे आहात सो तसल्योच इंडस्ट्री हाडया काय आमी अशें चिंततात की अशी एक इंडस्ट्री हाडया 1-2 वर्सां भितर आनी त्या दृश्टींतल्यान मॅनपावर तयार करया. ना डेफिनेटली आमी पळयता की जे आमचे क्राफ्ट एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर्स आसात फ्रांसीस डिसोजा डेप्युटी CM तांच्यांनी ऑलरेडी सगळ्या आतां नवीन टॅक्निकल एड्युकेशन्स कशा पद्दतीन दिवचे आनी वॉट इज द स्कोप प्रेजेंट दे हॅड आस्क फॉर ऑल द MLAs ऑल्सो एंड ऑल फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो की आतां पर्यंत आमकां नवीन भुरग्यांक तयार करपा खातीर तांकां नवीन भुरग्यांक डेवलप करपाक ट्रेनिंग करपाक कशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा हे आमी थ्रू पॉलिटेक्निक्स आनी थ्रू ITI सुरू करूंक शकतले. हाजेर तेंच्यांनी आपलो व्यू विचारला आनी शक्य आसत जाल्यार ह्या वर्सांच्यानूच नवीन जी ट्रेड अशी ट्रेड जी इंडस्ट्रीनी तिका डिमांड आसतलो अशा पद्दतीचो करिक्युलम सुरू करपाचो प्रयत्न आसा ज्या माध्यमांतल्यान ज्यो नवीन इंडस्ट्रीज येतल्यो तातूंतल्यान ह्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळोंक शकतले. दुसरी गजाल जी आसा ती आमी सदांच चिंततना इंडस्ट्री येतली म्हणटात. आमी केन्नाच अशें चिंतनात की आमची इंडस्ट्री तयार जातली आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट तयार जातले. ह्या दृश्टींतल्यान कारण केन्नाय भाशणां आयकल्या मंत्र्यांची की इंडस्ट्री येतली सो आमी अशें धरून चलतात की भायल्यान कोण तरी येतलो तो हांगा युनिट घालतलो आनी आमी ताजे खातीर वर्कर्स तयार करतले. सेम थिंग वी वॉन्ट टू मोटिवेट द यूथ. आमकां आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट तयार जावपाक जाय कारण गोंयची मानसिकता युवकांची जी आसा ती नोकरी फाटल्यान धांवता. म्हाका दिसता की गोंयांत जी स्वयंरोजगार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम आसा आमी ल्हान ल्हान इंडस्ट्रियलिस्ट तयार करूंक शकता. तातूंतल्यान आमी म्हणटा की विथ EDC इज गिवींग द लोन विथ लेस रेट ऑफ इंट्रस्ट म्हणजे 8% रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी आतां 20 lakhs पर्यंत पर्सनल लोन फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट मुख्यमंत्री निधीच्या अंतर्गत दिता. त्याचो वापर करून खरें म्हटल्यार युवकांक प्रमोट करपाक जाय. EDC इज वर्किंग वेगवेगळे. तुम्ही कितें म्हणटा आमचे युवक दे आर नॉट बायींग इट.
आमच्या युवकांची मेंटॅलिटी थोडीशी जॉब ओरिएंटेड मेंटॅलिटी आसा. म्हणजे आपल्याक एखाद्या खंय तरी कंपनीन जॉब मेळचो नाल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम गव्हर्मेंट जॉब मेळचो आनी दे आर हॅपी इन दॅट. सो दॅट युवकांक खंय तरी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. गव्हर्मेंट लेवल बट प्रॉब्लेम इज एट द यूथ लेवल. Awareness is not there, and what I would say the awareness is not there. Not there. Awareness of what can be done for the entrepreneur coming up. आता तुम्ही ITI समज धरलो, we are still in which courses? Fitter, welder, mechanic, diesel mechanic. आज engine सुद्धा तुझी technology wise have advanced. So when we are talking about this, there is no upgrading of ITIs. त्यांना फाटीत आणि earlier सरकारान IMC बी फॉर्म करून आणि आमच्या हॉनरेबल सीएमने त्यांना इंटरेस्ट घाललो. But this thing if it is to go ahead, हांव समज एक बिझनेस घालूंक सोदता, I should have the manpower requirement also coming out from this state, which is not happening today. आज जे कोण ते वेल्डर फिटर जातात ते पहिले भायर वता पगार पावना म्हणून. आणि वी आर ओनली लुकिंग एट द स्मॉल पेड जॉब्स. गव्हर्मेंट जॉब समज आसा जाल्यार वी नीड, इट इज अ चिकन एंड द एग स्टोरी. बऱ्यो इंडस्ट्री आयल्यो, बरे पगार दिवपी असले जाल्यार गव्हर्मेंट जॉबाची पहिली ती नशा जो जाल्लो आसा तो बंद जातलो. दे वील प्रिफर गोईंग देर एंड डुईंग दॅट होलिस्टीक अप्रोच टू द प्रायवेट कंपनीज. पण हे सुरू जावपाक एक पॉलिसी निर्माण जावपाची आवश्यकता आसा प्रायोरिटीची. म्हणजे सध्याची परिस्थिती भितर तुम्ही कितें म्हणटात, तूं सारको अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट अनेक बिझनेसमॅन तयार जावपाक शकना, काही तयारी आसची ना, काही तो डिमोरलायज जातलो. आयच्या तारखेन डिमोरलायज जातलो. डिमोरलायज आयच्या तारखेर म्हणजे डिमोरलायज इन द सेन्स टिल द टाइम द पॉलिसी ऑर थिंग्स आर नॉट क्लियर, ही विल नॉट गेट अ प्रॉपर विंडो टू गो आउट अँड मेक हिज प्लॅन्स. बट EDC इज गायडिंग. म्हणजे जे थोडेशे म्हणणे आसतले की EDC ज्या पद्दतीत गायड करतात, नवीन मनीस जेन्ना EDC कडेन एप्रोच जाता, आमी पळयता की ऑलमोस्ट EDCची एक कॅम्प आय हॅड ऑर्गनायज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड देर इज 70 पीपल्स वर देर, समथिंग 50 यूथ वर देर. आणि ते ज्या पद्दतीन गायड करता, वेगवेगळे स्मॉल बिझनेसीस काय आसना, म्हणजे आमी इंडस्ट्रीज काय आसना, ज्यो स्टार्ट करपा खातीर मोटिवेशन्स जे दिता ते एकदम बरें आसा. नो डावट हांव हें मान्य करता की अजून इंडस्ट्रीज पॉलिसी फायनल जायना किंवा वन विंडो क्लियरन्स जायना, तोपर्यंत थोड्योश्यो डिफिकल्टीज आसा. बट तरी सुद्दां युवकांक प्रमोट करपाचें काम हे EDC करता, सरकाराच्या वतीन जाता, हें आमी मान्य करपाक जाय. खंय तरी युवक फाटीं सरता, म्हणजे इंडस्ट्रीज कडेन किंवा स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक येवपाक दे आर प्रिफरिंग फॉर द जॉब. लास्ट म्हाका सांगात की प्रायम मिनिस्टर गोंया आयिल्ले तेन्ना तांणी सांगिल्लें की गोवा इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर सर्वीस इंडस्ट्री म्हणून. आनी आमी इंडस्ट्रीचे विचार करतना तेन्ना कालच्या हातूंत भितर आमी पळयलें, आमी खंय तरी सर्वीस इंडस्ट्रीचेर व्हडली उलयलें ना. सर्वीस इंडस्ट्री आमगे खंय तरी निग्लेक्टच जाली. आमी इंडस्ट्रीच्या हातूंत भितर जी आमची एक कोर एरिया जावपाक शकता ती खंय तरी विसरून वतात सर्वीस इंडस्ट्रीच्या बाबतींत. गोंयांत तशी सर्वीस इंडस्ट्री जावंक शकता, कारण आमी पळयता बाकीचे एज अ जेन्ना गोंय जेन्ना आमी ट्युरिस्ट डेस्टिनी किंवा बाकीचे सगळे पळयता आसत तेन्ना खरें म्हणल्यार सर्वीस इंडस्ट्री खातीर स्कोप आसा. त्या माध्यमांतल्यान डेव्हलप जावपाक जाय. आमच्या युवकांक त्या पद्दतीन प्रमोट करपाक जाय, ती गरज आसा. ट्रेन करपाक जाय, प्रमोट करपाक जाय. सर्वीस आय विल गो वन स्टेप अहेड. सेम आमी तांकां लास्ट टायम सुद्दां आमच्या हाका सांगिल्लें की टुरिझम हॉटेल इंडस्ट्री इज द सर्वीस इंडस्ट्री विच वी नीड टू ट्रेन पीपल. मेकॅनिक आनी हेच करून जायना म्हणून. परवरी तांचो ITIचो जागो आसा आनी दे हॅड आस्क्ड फॉर सजेशन्स. सो आय ITI तुमी तयार करा थंय, आनी थंय रिलेटेड टू हॉस्पिटॅलिटी एंड टुरिझम सेक्टर्स वेर यू कॅन क्रिएट दीस डिफरंट टायप ऑफ कॅडर. वे गोंयकार आमकां थंय फाल्यां शिकले की तांकां जॉबूय बरें मेळटलें, विच वील हॅव अ गुड पे ऑल्सो. अ सेपरेट इंडस्ट्री टू बी क्रिएटेड. लास्ट म्हाका सांग, वेळ सोंपला कडच्यान सरकारा कडच्यान एज अ बिझनेसमॅन ह्या इंडस्ट्रियल पॉलिसींतल्यान तुजी अपेक्षा कितें? इंडस्ट्रियल फ्रेंडली, वन विंडो, आणि जो इन्व्हेस्टर येता ताका सगळे लायक गुजरात मॉडेल यू कॅन से इट. आमच्या एक्टिविजम सायडीक सोडलें जाल्यार गुजरात मॉडेल इट विल बी व्हेरी सक्सेसफूल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. गुजरात मॉडेल, वेन आय से गुजरात मॉडेल इट्स अ सिंगल विंडो मॉडेल. म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्सान आमकां ह्या गुजराताच्या धर्तीचेरूच जो सिंगल विंडो क्लियरन्स ह्यो आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स बाब महादेव नायक आनी आमचे CM मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या मार्गदर्शना खातीर वन विंडो क्लियरन्स शकता की फुडले बजेट सेशना टायमार आमी डिबेटाक बसतले नक्कीच तेन्ना रोहनाक हे मुद्दे रेस करपाची गरज आसची ना. काय परत फुडली वर्सा येवन तेच भाशण आसतलें, तीच एश्युरन्स आसतली आनी तेच प्रश्न आसतले. आमकां खात्री आसा की फुडल्या जेन्ना बजेट सेशना मेरेन हे सगळे विशय क्लियर जातले आनी तोपर्यंत गोंयांत नवीन उद्योजक तयार जावपाक किंवा फुडें सरतले. परत फुडल्या ह्यो कन्सर्न सामको रोहना कडच्यान आयकुचे पडचे ना, इतली एश्युरन्स दितात. कन्सर्न ऑफ द इंडस्ट्री तेच. सो त्यो परत आनी आयकुचे पडचे ना एक वर्सान. ह्या एश्युरन्साचेर आमी ही भासाभास हांगा सोपयतात. बरे मुद्दे आयल्यात काय. मे म्हयन्या भितर इंडस्ट्रियल पॉलिसी येता तेन्नाच कळटलें की नक्की सरकार किती विजन सगळ्या मुखार दवरता ते. तुमी दोगी जाण आयले, इतली सगळी विशयांची भासाभास केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.